चालू पंचायत वेंचणुकेत डिलिमिटेशन आणि रिझर्वेशनात सरकारान घोळ घाल्ल्यान बोवाळ पडलो. सध्या तरी डिलिमिटेशन आणि रिझर्वेशनां पंचायत खातेच करता. डिलिमिटेशन आणि रिझर्वेशनाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगा कडेनूच आसपाक जाय असो मुद्दो प्रुडंटाच्या डिबेटींतूय राजकीय जाणकारांनी काडिल्लो. ताचे वेल्यान असो विचार केन्ना सरकारान केला काय म्हूण पळोवंक प्रुडंटान चवकशी केली. आमकां कळ्ळें तें हें: 3 वर्स फाटीं पंचायती राज कायद्यांत कांय म्हत्वाच्यो दुरुस्ती करपाचो सरकाराचो आशिल्लो विचार. डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन दिवपाची दुरुस्ती सरकार करपाचो आशिल्लो. ते फायलीर वेगवेगळ्या स्तराचेर वेगवेगळ्यो क्वेरी आयल्यो. त्यो क्वेरी सुटाव्यो करून कायद्यांत दुरुस्ती करप सरकाराक जमलें ना. सध्या ती फायल पंचायत खात्यांत दुर्लखायेंत पडल्या. प्रशासकीय आनी राजकीय जाणकारांचे प्रमाण डिलिमिटेशन आनी रिझर्वेशनाचो घोळ जावंक वेगळीं कारणां आसात. पंचायत वेंचणुकेचो प्रोसेस लागींच्यान पळयिल्ले जाणकार सांगता त्या प्रमाण वेंचणुके वेळार वार्डांनी रिझर्वेशन कशें करप ताचेर मार्गदर्शक तत्वांच नात. रोटेशन पद्दतीन रिझर्वेशन करप इतलोच एका वळीन विशय सोंपयला. नेमकी मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्लीं नाशिल्ल्यान सगळो घोळ. वार्डाचें डिलिमिटेशन बरेंच कठीण काम आसता. डिलिमिटेशन कशें करपाक जाय ताचेरूय कांयच सारकें नमूद केल्लें ना. नेमकी मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्यार सगळी प्रक्रिया सुरळीत जातली. मार्गदर्शक तत्वां स्पश्ट जाल्यार खातेंच डिलिमिटेशन रिझर्वेशन बरें करपाक शकता. केंद्रीय वेंचणूक आयोगाक आसता तशे उच्चाधिकार दिल्यारूच राज्य वेंचणूक आयोगाक डिलिमिटेशन वा रिझर्वेशनाचे अधिकार दिवन फायदो. पंचायती राज्य कायद्यांत सुदारणा करपाचो विचार सरकारी पांवड्यार वेले वयर चल्ला अशें सध्या तरी फायलीची परिस्थिती पळयल्यार दिसता. मात नेमकेपणान कोणेच कांय हालचाली केल्ल्यो दिसनात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.